स्टेट गव्हर्नमेंटान सेंट्रल गव्हर्नमेंट बरें चलता म्हणून आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटान स्टेट गव्हर्नमेंट एकमेकाची फाट थपटून घेवप ग्राउंड रियलिटी कितें आसा ती कोणाक खबर ना पूण ताजो पर्दाफाश काल रोखडोच जालो। काल कळंगुटेक जे मारामारी म्हणचे परस जे हल्लो जालो आनी पिस्तोलां कट्टा बिट्टा घेवन गांवठी पिस्तोलां घेवन जालो ताजे वयल्यान कळटा की होम मिनिस्ट्रीक इंडियेच्या होम मिनिस्ट्रीन जो कितें निर्णय घेतिल्लो अमित शाहान जे कितें गोवा गव्हर्नमेंटा बाबतींत निर्णय घेतिल्लो हाजो तसो की गोवा जे कितें घडटा तें अमित शहाची गृह मंत्रालय पूर्णपणे फेल जाता की ते कळण घेवपाक की बाबा गोंय खंयची परिस्थितीक आसा काय म्हण आनी ते कांय खबर नासतना गृह मंत्रालयाची सगळी यंत्रणा ज्यो आसात त्यो इतल्यो फेल जाला की तांकां गोंयांत कितें घडटा म्हणटा तें खबर ना आनी तो ताच्या फाटीचेर शाबासकीचे थाप दिता। काल जे गँग वॉर जाले गँग वॉर म्हणजे परत वन सायडेची मारामारी जाली आनी तातूंत सर्रास पिस्तुलाचो वापर जालो आनी भायल्या लोकांनी येवन केलो। गोंय खंय पावला ही परिस्थिती गोंयची कायदा आनी सुवेवस्था इतली ढासळिल्ल्या गोंयाक गँग वॉर जाता। गोंयाक आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा की सनबर्ना परमिशन दिना ते सनबर्न करतात सनबर्नाचो धुमधडाको उडयतात। गोंयाक जी डान्स बाराचें जे कल्चर आहा तें आतां गोंया आयलां। कालची जी मारामारी आहा ती डान्स बाराच्या आससाठी आशिल्ली डान्स बाराच्या हाजे वयल्यान आनी डान्स बार म्हणटा ते गोंयांत स्टार्ट जावप म्हणजे गोंय एक अशा परिस्थितीक पाविल्लें आसा की थंय कितें ना म्हणटा ना वायट गजाल्यो जितल्यो भारताक ज्यो वायट गजाली आहा तितल्योय वायट गजाली आज गोंय तशें उरूं ना। ह्या 5 वर्साच्या काळांत उलट हांव म्हणा ह्या 10 वर्साच्या काळांत गोंयची शांतता बिगडिल्ली आहा गोंयचो धार्मीक सलोखा बिगडिल्लो आहा आनी गोंयाक सगळ्या वायट प्रवृत्तींनी शिरकाव केल्लो आसा। वायट प्रवृत्ती शिरकाव म्हणजे ते तुमी कॅसिनो चालू दवरलोच कॅसिनोचेर थंय कॅसिनो लागून लोक येतात हांकां दिसता की ट्युरिस्ट गोंय पळोवपाक येतात। आज ती प्रतिमा बदललेली आहा। गोंयाचो निसर्गरम्य समुद्र किनारी पळोवपाक कोण येनात गोंयची वनसंपदा पळोवपाक कोण येनात गोंय हें थंड म्हणून पळोवपाक कोण येनात गोंय येतात हे जुगार खेळपाक येतात त्याच बरोबर बायलो करपाक येतात। हांगा जर काही मिनिस्टरूच अशा सेक्स स्कॅन्डलांत इन्वॉल्ड आहात तर गोंयाची प्रतिमा न्ही कितें आसा म्हणटी गोंयची प्रतिमा भायर अशी गेला की गोंया येयात खावो पिवो मजा करो। गोंयाक सगळे तरेचें मेळटा गोंयांत सोरो मेळटा मद्य मेळटा रमा मेळटा रमी मेळटा सगळें मेळटा आनी त्या देखून गोंय आज इतल्या लेवलाचें की सर्वसामान्य मनशाक भायर सरोवप हें मुश्कील जाला। आनी अशा ह्या फेस्टिव्ह सिजनाक ज्या भायल्या लोकांक जें आमंत्रण केलां ओमिक्रॉनाच्या नांवान बोवाळ मान सुद्दां तें बंद करपाक तयार ना कित्याक सरकार इल्लीगल पैशाच्या फाटल्यान गैरवेव्हाराच्या फाटल्यान इतलो लागिल्लो की गैरवेव्हार कन्न डान्स बार कन्न कॅसिनो कन्न जुगाराचें हें कन्न जो पयसो येता सनबर्ना सारक्या पार्टींतल्यान जो पयसो येता त्या पयशाच्या फाटल्यान लागिल्ले आसा तांकां गोंयचें कांय पडणें गेल्लें ना। तेन्ना हांव गोंयच्या सगळ्या कडेन अपील करतां जे गोंयचे सदस्यो बुद्धी जे मतदान करूंक शकतात करतात आनी गोंयच्या शांतताय प्रिय लोकांक हांव एक नम्र निवेदन करतां की येत्या 2022 आतां 22 रोखडे येतले ह्या 22 ही सगळी घाण हे सगळे नश्ट करपाची गरज आसा।